सी सगळ्यांत पयलीं म्हणटा तें एज अ विक्टीम स्टेट फायट करता म्हज्या लागून आनी स्टेटीनूच जेनिटो हो मास्टर मायंड म्हणून स्टेटीन धरून हाडलो सो स्टेटीन धरून हाडलेलो म्हणल्यार ताका आतां सद्या बेल मेळिल्ली ती स्टेटीची रिस्पॉन्सिबिलिटी आशिल्ली सो स्टेट खंयच वचना जाल्यार फुडें सो बेजिकली म्हाका फुडें सरचो पडला कित्याक बिकॉज इफ यू आर कॅचिंग जेनिटो एज अ मास्टर मायंड जाल्यार तुमी आज पर्यंत ते फुडें कित्याक लागून वचूना दॅट रेज द क्वेश्चन सो वी हॅव गॉन आनी फुडें आनी 2-3 दिसांनी मे बी द हियरींग विल स्टार्ट ओके खंयच्या कोर्टान तुमी हायकोर्ट हायकोर्टान ओके थँक्यू सो बेजिकली सांगपाचें म्हणल्यार कितें आसा वी हॅव एड्रेस्ड मेनी टायम्स दॅट दुबाव व्यक्त केल्लो आसा पॉलिटिशनाचेरूय दुबाव व्यक्त केल्लो आसा हांवें आनी 2 पॉलिटिशनाचेर अजून पर्यंत इन्वेस्टिगेशन जालें ना ओके म्हणल्यार फुडें जातलें अशें हांव आशें बाळगिता कित्याक फर्दर इन्वेस्टिगेशन ओपन आसा तें फर्दर इन्वेस्टिगेशन केन्ना पर्यंत फर्दर जातलें तें म्हाका खबर ना पण इट इज अ ड्युटी ऑफ DGP प्रेस कॉन्फरन्स तुमी म्हणिल्लें याद आसा DGPन प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेलें त्या प्रेस कॉन्फरन्सात पॉलिटिकल एंगल आतां आयकल्लें आनी फुडें त्या एंगलान आमी इन्वेस्टिगेशन करतले म्हणून सांगिल्लें सो तें एंगल खंय पावला खंयच्या डिग्रीचेर तें एंगल उरलेलें आहा हें फायंड आवट करपाची हें तेंच्यांनी आन्सर करपाची गरज आसा आनी हें जें आसा पळय एक्चुली पळोवपाक गेल्यार बेलाक चॅलेंज करप इट वॉज नॉट it was more responsibility of a state because as a victim state fight for the victim so state silence gives many म्हणल्यार एक सायलन्स तेंचे दुबाव व्यक्त भरपूर करता गोंयच्या लोकांचेर तुमी पयलीं सांगलेलें आहा की आमी हायकोर्टात सुप्रीम कोर्ट पर्यंत वयतले म्हणून अशें सांगलेलें आसा ऑफकोर्स सगळे पावलां चडटले आमी इट इज नॉट अबाउट द सेशन कोर्ट वी वील गो टू द हायकोर्ट वी वील गो टू द सुप्रीम कोर्ट आता मेन इम्पॉर्टंट कितें आसा सिन्स द बॅटल इज इन द द बॅटल इज रायट नाव गोईंग इन द कोर्टान म्हणल्यार कितें आमी न्ही स्टेट गव्हर्मेंटान सांगिल्लें स्टेट गव्हर्मेंटान म्हणिल्लें तोच मास्टर मायंड म्हणून वेरीन आय टोल्ड दॅट आय हॅव गिवन अ डाऊट ऑन 2 पॉलिटिशियन्स सो ताका अजून पर्यंत आपयल्लें ना अशें अजून पर्यंत फॉलोअप जेन्ना करता हांव तेन्ना दिसना की बाबा तांकां आपयला तांकां इन्क्वायरी केला म्हणून सो बेजिकली जरी तर 1 बाय 1 आतां फुडें त्याही लोकांनी बेल घातलेली आसा जे दुसरे जे आसा पळय आउट ऑफ 7 देर आर 2-3 पीपल हू हॅव आस्क्ड फॉर द बेल सो इज दीस अ प्रोसेस ऑफ रिलिव्हिंग एवरीवन पर्सनल एनिमिटी नाशिल्ली म्हणून सगळे गोंयच्या लोकांक खबर आसा स्टेट म्हाज्या लागून झगडटा म्हणून स्टेटीन आन्सर करपाची गरज आसा स्टेट इज हू फायनली स्टेट इज police have to answer where has the investigation reached what happened about the angle which you was investigating on the political side खंय पावला तुमचे whether the mobile data has been received or not this is the questions right 4 म्हयने जरी तर आमकां फक्त मोबायलाचो डेटा पावोवपाक लागता जाल्यार आमी इन्वेस्टिगेशन खंय पावयता आनी खंय पर्यंत पावला फर्दर इन्वेस्टिगेशन खंय पर्यंत आसा हें सगळें जनते मुखार येतलें 4 म्हयने लागना आयज मोबायल फोन तर म्हाजो मोबायल फोन डिस्ट्रॉय केल्लो आय रिट्रायड माय डेटा सो हाव इज इट पॉसिबल द मोबायल फोन विच इज इन द मांडवी स्टील नॉट गेटिंग द डेटा रिकवर्ड सो वॉट इज द कित्याक लागून भिल्ले आसा समज तर फुडें जायना इन्वेस्टिगेशन तर फुडें व्हरना जाल्यार कोणाक भंय कित्याक त्या मनशाचें इन्फॉर्मेशन पॉलिटिशना कडेन लिंक मेळत काय म्हणून भिल्ले आहा हो प्रश्न येता आनी दीस क्वेश्चन हॅव टू बी आन्सरेबल सो इट इज व्हेरी क्लियर की आमचो एडवोकेट जो आसा पळय ही इज कंटिन्युअसली फॉलोईंग अप द इशू अँड ही इज रायट नाव ही इज अंडर ही सजेशन ओनली वी आर गोईंग टू द सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट येस इफ रिक्वायर्ड वी वील मूव टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो थँक्यू व्हेरी तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर